पळय कितलं बरें करून केलां न्ही होय दिसता पीक आल्या तुका आता दिसता होय कितलं सुविधा पळय बरें करून केलां आमी जैत प्लेट सामान क्लीन करून जेविना अशें पळय होय म्हणटा सोकण्यांनी कांतान 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 बोंसोन कितलें बरें करून केलां न्ही व्हेरी गुड नमस्कार तुमकां समेस्तांक कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलार तुमकां समेस्तांक स्वागत आमी फाटल्या थोड्या एपिसोडांनी इगर्जेक भेट केल्ली वेगवेगळ्या इगर्जेक आमी गेल्या थंयसर कितें पुरो आसा तुमकां सांगलां आज आमी परत एका बऱ्या जाग्याक आयल्या पपाय कित्याक ही पपाय म्हणून तुमी विचारूंक पुरो खंयसर आसा तुमी म्हणून विचारूंक पुरो खंयसर आसा म्हणून थोड्याच वेळान सांगता हांव एक बऱ्या जाग्यार आसा आनी त्या जाग्यार कितें सगळें आसा कोण वेजिटेरियन आसात तांकां हो व्लॉग आमी डेडिकेट करता कित्याक म्हळ्यार आमी एका जाग्यार आसा थंयसर सकड रितीचे वेजिटेबल्स फ्रुट्स फळां रांदूय पुरो आसा खंयचें जाय तें आसा आनी तो जागो खंयचो कितें म्हणून थोड्याच कडेनी आमी तुमकां दाखयता हो व्हिडिओ सगळो तुमी पळया आमच्या सांगात रावा हाय नमस्कार समेस्तांक आमी हांगासर सूर्यकुमार बोरीमार इगर्जेंत फिरगजेंत आसा आमच्या मदें आसा फादर ग्रेगरी पेरेरा तुमकां हाच्या पयलें हाची वळख जाल्या आसतली वा ह्या फिरगजेची तुमी आसा पुरो सगळ्यांक तुमकां नमस्कार आज आमी कित्याक पाद्राबाग मेळोंक आयल्या की म्हळ्यार तांकां आमी पोपायाचे पाद्रा म्हणटा पोपायाचे पाद्राबू आनी खाले पाद्राबू कुवाळाचो पाद्राबू हांगा खंयचे आमी नांव दिता तें तुमी पळया मागीर पाद्राबू सांगात आमी हांगासर आसा तांचें काम पळोवंक आनी तांणी कितें हांगासर कसली रांदय केल्या फळ वस्तू आसात हें सगळें पळोवंक तांचे तावन आमी कितें सगळी म्हायती जोडून जाता ती जोडया आतां आमी सीदा पाद्राबाच्या गार्डनाक तोटाक या थंयसर कितलें सगळें आसा बरें आसा तें पळया आता हे घाल आता आमी तूं देंट्या भाजी घालता देंट्या भाजी देंट्या भाजी घाल ना मदें आमी अळसंद घालता अळसंद बरें मागीर नाका 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 ते म्हणजे सदांचे तूं काय जाता होय म्हळ्यार 30 सालाच्या बसत तशें मागीर अळसांड आनी होय तूं भाजी पण आमी आतां सकयल पुरा केला भाजी आनी आसा भाजी आसा बबळी आसात मागीर आतां तूं थोडे आतां वांयगीन लावंक आसा मागीर आमचें सुर्ण आनी केल्लें आसा ओके ओके होय आनी माडी आनी बरं लायले आमी हांगा म्हळ्यार लेवल जागो ना ओके गुड्या हांगा इतलो मात आनी तोळे इल्लें रब्बर आसतलें सकयल तांतू ते रब्बरांत आमकां काही येता नितळ करूंक मात्र काही आमकां तांतू कांय इल्लें रब्बर आसल्यार कांय करूंक जायना इल्लें सट आसाचे एक 700-800 रब्बर आसल्यार आमकां सादारण काम करयतलें की मागीर काम करतलें की जातालें पूण आंदो इल्लेशें आसलें 225 रब्बर आसलें तें आमकां कांय करूंक तांतू कांय व्हडलें कांय जाताना 225 300 आसलें कोण ओके 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 तशें तांतू आमी कॅश प्लांटेशन घालां ओके ओके इन बिटवीन आमी मदें आतां कावर क्रॉप जावन आतां 2-3 वर्सां जावन करन आसा ओके आतां इगेचें मस्त इनकम जाता हां ओके आनी की आतां हांव चिंतून आसा काजूचें आतां थोडीं वर्सां दवरचें ओके मागीर आतां ह्या सायडीन आमकां तेणे इल्लें तोट आसा तेंच तोट येना मुखार हाडचें म्हणून मडयेचें इन बिटवीन आनी खरें आमचें रांदे आनी करूंक जाता तें आमी करचें हांगा सर्ती जाता की फादर सर्ती आनी कांय ना कांय ना सर्ती म्हळ्यार वर्साक 2 सर्ती आसात ओके ओके आनी त्यो सर्ती आमकां सगळे लोक पयशे दिता ओके आमी आमकां 2 जाण कामागार आसात ते रेग्युलर आसात आनी ते आमकां तांच्या वरनांत आमी काम करपाचें वय आतां 3 कोयती आहात म्हजे कडेन एक भायर पडल्यार थोड्या दिसांनी परतून ती मेळटा व्हडली मेहरी काडटना तांचेर आसता हय हय तशें 3 कोयत्यो आसात
आता 2 कोयते असतात म्हणजे ते एक काही बाहेर पडल्या ती आणि मिळून की बरं हांगा बाबण्णा आणि जय आसात 2 जण आमचे हांगा काम करतात. इतलें व्हडलें तोट आसा हांगासर हर एक जाग्यार तांचो वावर आसा. खणून तें माती हदा करणं ताका बियाळो घालणं ಊರ ಕಾಮ ಬಾಬಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹೊಸಗಳೆ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮತ್ತ ಬೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಣಸಂಡ ಒಣಸಂಡ ಮುಲ್ಪ ತೆಂಗಿ ನಾಲ್ಪರಿ ಮುಲ್ಪ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಡೆ ಉಂಟನ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಮುಲ್ಪ ತುಂಬ ಈ ಜವಣಿ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲೇ ಜವಣಿ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲೇ ಜವಣಿ ಜಯಣ್ಣಿ ಜಯ ಮುರಳಿ ಬೊಕ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಬೆಲೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂದು 1 ವರ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಂತು ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಪಪ್ಪಾಯ ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪುನ ಕೊರ್ಪುನ ಮತ್ತು ಹೀರೆ ಮಲ್ಪ ಮಾದರ ಮಾರೆ ಮಲ್ಪೇರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಬಾಕಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಕೊನೆಯರೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಈಗೆಲ್ಲ ರೋಷನ್ ಮಾಡಿಸಲೇರ ಕುಡ್ಲ ಬೋಣಗ ಮೂಲ ಇತ್ತನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಾರುಡು ಫಜಲ ಕಾರು ಉಂಟು 5 ಕೊಂಡದು ಕುಡ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೆತ್ತನಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗೂ ಬಿದರ್ಲ ಮಾದರಿಗೂ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಂಡ ಕಾರ್ ಕಡೆ ಬಿಡು ಎಂಕಲ ಕಾರ್ ಗಣೆ ಇದ म्हणजे तुम्ही कुवाळ्या पदरा म्हणे तुमकां नाव आयला न्ही ओके 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 इतले ಹೊಡೆದಲ್ಲೇ हां मागीर डिमांड घातले हां 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 वय इतले कोवळे हां तक्षण विकून जायचे हां ओके ओके पंपाळे असता हां पंपाळे पावसान जरीचे उदक म्हणे असता की ಏನೇ ಸಾಳೆ ಅಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂರ ಹಂಗ ಕುಸ್ತಿ ಗಲ್ಲೇವೆ हां पडल्या तुम्ही काही जाऊ ना काही जाऊ ना अरे ये तू आले हां हां यांग तो आमचं काही तुला आणि झालं ग हां हां वय वय अरे बेल बरो दिसता वय वय हां हां वय रोज सकता घ्या सारी तू बबल्याची गल्या हां अरे येणे आता वळची भजिया देंड्या भाजी असा वय 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 देंड्या भाजी हे बेळ काही ताण घरात आणलोय तुम्ही चढाव जाणं घरात घरात आण वय घरात मागीर हंगात उरली आता बरं आयल्यावर हांवें तर हंगाच करची वय हांवें तू बेळ दवरचो तुमचं नेवी काय तुमकां पळून तू जॉईन झालो असता गतना एकामेका इन्स्पिरेशन जाता न्ही वय सकता कित्याक म्हळ्यार हांव फादर झेवियर बिंडा पळून जॉईन जाल्लो वय 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 ओमजोर वय सवार पेंत वय वय हां 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 तवशीन पावसाक मात बरी जाता न्ही पावसाचे बेळे आपले हां हां ते बरें येता जे आता आमचो खाण आमी दुसऱ्या खाली घालता आणि आमकां आज एकच दिसून आमकां उस्वास पयसकला जाता तुम्ही सदांय सकाळी येता म्हणटा ते 4:30 वरां उठून मागणे तेच पुरा जावन जाय की आमकां एक इन्स्पिरेशन फादर ते रेग्युलर वय ते किती सुटका ना आमकां काय हुशार सोडून ते धाड वय 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 त्यांचं बॉल नाही फादर आमकां
हय आनी तूं आतां आमी माडी दवरल्या ओके सगळ्यांनी केळमे दवरल्या आतां हां हां म्हजे प्लॅन आसा आतां काजूचे काही तितले सक्सेस जायना जाल्यार ओके ही माडी तेन्ना न्हू ती तो मुखार येता ओके सर म्हणी माडी गरजे म्हण आसा बरें बरें फादर उदक आमकां 2 बोर आसा एक परतून बोर काडले हां उदक बरें बरें उदक आसा बरें बरें जालें ती माडी तुमची दिसा केली ती आमची हय हांगा कितलो एकरो जागो आसा फादर ಒಟ್ಟು 9 एकर्स आसलो नाही कसं तातूंत 1 एकर सिस्टरांक दिला हां आमची ही आसा CCR वय सिस्टरांक दिल्या हय तेरेजन सिस्टर्स वय मागीर ताजे उपरांत जागो आमचेर 8 एकर्स जागो आसा हय पूण आमचो अप एंड डावन बळे वय 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 विचारू वय पूण तुमी हांगा नांव घालता गेला फादर वय हांव म्हाका गोत आसा एक 3 वर्सां पयलीं आमी बॅनरां बांदून घेतले रियेका फिरगजेक सदाळ हांगा कांय नातलें वय वय आज पळयत आसतना निजाय की आमकां खुशी जाता संतोश जाता आनी तुमी एक इन्स्पिरेशन जावन आसात जायत्या फादर आपांक तरणाट्यांक सगल्यांक हांगा येवन मुस्ताने विजिटर्स येतात ओके आमची क्रिस्तांव मात न्ही दुसरे येतात सगळे जातीचे येतात तें बरें पुत्तर पयल्यान तांकां खबर तांकां मेळ्ळें हांगा कृषी करतात म्हण इगर्जेन ओके तशी तांणी येवन म्हाका पुरा पब्लिसिटी केली तांणी पुरा सगळी मस्त घालें तेजे आमकां बोरवेली तांणी आतां डिपार्टमेंटान दिला फ्री जावन दिल्या वारे बरें 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 नायस नायस सुरूच्या वर्सा तूं पुरा आमी कुवाळ्यांनी बरें केल्ले ओके ओके फुल्ल रांदय आसली आतां हे व्हड रूख व्हड जाले पळय वय वय आनी आतां आनी काजूचे काजूची पळय म्हळ्यार कांय एक 2-3 लोड गेल्या दिसता हांगा आतां न्ही फादर तितले हेचे ना जागो सुट्टना न्ही हय पूण जाल्यार लोड पुरा हांगा खंय गोताय बेळव्यान तुमी आसल्यात न्ही बेळव्यांत ते व्हडले तो 200 एकर्स जागो आसा ओके 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 इल्लो न्ही हां हां ओके ओके मागीर गेली तवशी आतां सुरनाक कितले देम जाता फादर वयर मेयान लायल्यार फेब्रुवारींत काडून जाता फेब्रुवारीन काडून जाता ओके एक 5 किलो या सोडता म्हणजे हांगा 12-15 किलो हां 15 किलो सुरण येता हां बरें 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 तवशी आसात तवशी आसात वय आनी तवशी आसात वय आमचें घर वयर खंय म्हळ्यार गुड्यार आमचे गादे सकला वय आमी भात ओवराचे वयतून सारें हाडून सकला घालीचे त्या पावसाक हां ही पानां वय बरी बरी आसात हांवें म्हळ्यार बियांची करची हां हां तेजी बियां पळय बियां कितलात घाल ह्या वर्सा बरी येवना हां 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 पावसांत आमी लायतना ते इल्लो वेळ जालो ओके 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 मागीर तो पावस चड जावन हां हां ताजे उंदराच्या काना बरी जावंक सुरू जाले कारण ते पानां आतां हाळे वत पडल्या उपरांत इल्लीशी बरी जाल्या बरी जावन येता म्हणजे मस्त आसली हांगा इल्ली न्ही आमची वळच्या भाजी दुबाय गेल्या आनी बैल्या बंबय एक्सपोर्ट करून आमी केल्ली न्ही आमच्या लोकांनी वेल्या एक्सपोर्ट लोकांनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोन्ही जाले फादर तशें या हांगा म्हळ्यार इगर्जेक दुसरें उत्पत्त कांय ना वय फादर वय वय आनी दॅट्स वाय आमी आतां सुरू पपायतान सुरू केल्लें ओके आतां आमकां कांय प्रॉब्लेम ना पळय पप्पाय पदरा न्हू कुवाळा पदरा वतना आतां सुमार तवशी जाली तवशी तेक्कारे फादर तेक्कारे फादर तेक्कारे फादर म्हणटात तेक्कारे फादर तेक्कारे म्हळ्यार तवशी न्ही तवशी मागीर आनी भाजी पदरा जाता आतां देंट्या भाजी सुरूतान गेल्या आनी हे बसाळे फादर बरें बरें बसाळे मस्त अळे सुकणी बळे वय वय हां ती बरी आहा बाबा एक्चुअली तांकां चान्स न्ही आमी आतां कोणी इस सारल्यार आमी काण दिता इस सारल्यार काण दिता ओके 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 आमच्या घरा तुमकां पाता पॅट्रिकाची वळख आसा न्ही आमचो पाता पॅट्रीक लोक वय वय ताका पप्पाय म्हळ्यार बारी खंय आसल्या पप्पाय सोदून हय निदान पाणपडाच्या खोल्या वचून दिसता शिरोती बरी हय शिरोती तांतो आमी कांय नव्यांचे बी येत
पपाय आवणी पपाय केल्या आता पपाय काय कॅर करना तर दुसरी लायल्या हां लायल्या आता लायल्या तर आता आका कॅर करचे आणि क्रमेन एकडचे म्हणजे ते एक वय झाले येतात उत्पत झाले निघे वय वय आमकां एक लेसन हे आसलो रायट फॉर इनहेरिटन्स ऑफ द अर्थ म्हणून इनहेरिटन्स ऑफ द अर्थ म्हणून POCन ते म्हळ्यार सुकण्याक हक्क आसा पक्षीक हक्क आसा वय तांणी आमच्या संगात वाडायचे तांकां म्हळ्यार रायट आसा वय रायट आसा न्ही रायट आसा वय जायते बर्ड सांगा येवंक पुरो न्ही तेंत मुस्ती येतात हळे हां ती वती दट्टी म्हणजे सुमार सुकणी येतात गुब्बाची म्हणत गे गुब्बाची ना गुब्बाची आसूं पुरो मस्त म्हणजे सुकणी येतात ताच्या उपरांत नविलो सकल पडली नविलो घेतात ओके कावळे घेतात वारे वयर असले कोगुळ्यो हां खीर खीर असलं पुरा अरे तो तसं बैलान खाल्ल्यार येता हां भितरल्यान बरी आसा बरी आसा वय वय इली चड पिकल्या कडनं वय 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 सो मगाच्यानो हांगासर पाद्र्याबान आमकां ताच्या सगळ्या तोटान भोंवडायला माड त्याने वळचे भाजी आणि आता भाजी घालूंक तयार करते आसात त्याने पपयाचे रूख आसात पपय आसात आणि लोकांक मात्र न्ही मनशाक मात्र न्ही सुकण्यांनी खावच्याक थोडे पपय थोडे सकट सोडल्यात आता आणि आमी दाखयले तुमकां थोडे व्ह्यूज तुमकां आसात तातूंत सुकणीं येवन खातात कितलीशीं सुकण्यांक येतात आणि हे बरें मौन तांचें कित्याक आमी सकट केल्लें आमच्यांत पूण चिंता पूण ते सुकणीं खावन दित सुकण्यांनी वाचचे म्हणल्यार मनोभावन ते हांगासर बरी कृशी करता आसा देखून आज आमकां माहिती दिल्या आता तुमकां देव बरें करूं आमकां हांगासर येवंक अवकाश करून दिल्ल्याक आनी आमकां जाणवय वांटिल्ल्याक तुमकां मस्त देव बरें करूं फादर स्टीवन आसा फादर रायन आनी हांव फादर जोसी तुमकां व्हडलो नमस्कार म्हणटा देव बरें करूं आमी फाटी व्हडलो नमस्कार एकाक दोन ओके